हे जाण आशा धरून अशें म्हटलें सोर्वेस्पोर आमचेर काकलूत कोत्तलो. ज्या देशांत तो आमकां वता पळय तो देश थिंगासोर बेसांवाचो आसूंक जावो. ताजी केरीत भाशेची पोरजां आसूंक जाय, म्हजी पोरजां. सोर्वेस्पोराच्या राज्यान सोर्वेस्पोराची ती गिरेस्तकाय. सोर्वेस्पोराची गिरेस्तकाय म्हणल्यार कितें? सोर्वेस्पोराची ती दोन. ताणें म्हणलें, तुमीच म्हजी गिरेस्तकाय. यू आर माय प्रॉपर्टी. तुमीच म्हजी गिरेस्तकाय. हें कितलें अद्भुत न्हू. तुमकां हाजी सोजमणी मेवली काय? वी आर गॉड्स प्रॉपर्टी. आमी सोर्वेस्पोराची गिरेस्तकाय. पळय, तुमी तुमचीच न्हूय. तुमकां थिंगासोर विकतीं घेतल्या. तुमी सोर्वेस्पोराची गिरेस्तकाय हें पवित्र पुस्तक म्हणटा. सोजमो तें तशें तुमकां हांव सांगता. कोणाचे थिंगासोर तर बायक उबी आसा आनी कोण येवन ताजेर थिंगा बसता. ताच्या हातीन धाकटुलीशी एक ब्लेड आसा आनी त्या बायकेर बसोन तो ल्हुवान ल्हुवान ती सीट थिंगासोर कातोत्ता. आनी तुवें थिंगा पळयलें आनी विचारताय, तुका कितें बूद आसा रे? तूं ही ग्लेड घेवन थिंगासोर सीट कातोत्ताय अशें तूं विचारताय. आनी तूं सारकें तेका अशें पळयताय आनी तो म्हणटा तूं तुजें काम कर. तो असो जबाब दिला, तूं कितें कोत्तलोय? ताचेर तूं आक्रमण कोत्तलोय? ओ तूं थिंगासोर तूं कंट्रोल कोत्तलोय? मायंड युअर बिझनस. सिरियसली अशें म्हणल्या प्राण, आयक, तूं हिंगासोलो वच अशें म्हणटोच तूं आमचें कितें म्हणोंक जाता काय? कांय करूंक जावचें ना. कित्याक ती बायक तुजी न्हू म्हणोन. रायट? जरी तुवें तुजी बायक बँका मुखार पार्क केला जाल्यार तूं पोत्तून येवन पळयता तुजे बायकीचेर कोण बसलाय. आरे कितें जालां? मातसो उठ हिंगासोलो. स्टँड काडून गाडीचेर बसला. उठ अशें म्हणत तो उठ्ठलो उठचें ना. तुमी सांगात, बसलोला तूं मानचो नाय. आनी जरी तर तो बसोन आसा आनी ते कोणें ते एक शार्प सुरी आसा जाल्यार ओ तसलें कसलें इन्स्ट्रुमेंट आसत ओ तें घेवन तो सिटार तो कातता. तूं कितें कोत्तलोय? तूं ताजेर सगळो तुजो राग दाखयतलोय. कित्याक तें तुजी गिरेस्तकाय. कोण बसत जाल्यार तुका पसंद ना. आनी बसोन कोण ह्या भाशेन हँडल हालयता तूं मानून घेतलें. आरे तूं मनीस हो कोण काय? म्हज्या बायकीर बसोन तूं हिंगासोर हँडल हालयता. मातसो सकला देंव अशें म्हणचें ना तूं. अशें तूं कित्याक म्हणटलें की ती तुजी बायक, ती तुजी गिरेस्तकाय म्हणून. सोर्वेस्पोर कितें म्हणटा तो तूं जाणाय? तूं आनी हांव, तुमी म्हजी गिरेस्तकाय अशें सोर्वेस्पोर म्हणटा. तुमकां सोजमणी मेळटा तशें आमकां सांगता. एका दिसा एक भाव येवन म्हणल्यार नवो जल्माक येयलो पळय तो भावार्थी येवन जायतीं वर्सां पळय थिंगासोर ते थारोवन जालें पळय ते भयणीक अशें म्हणटा, भयणी, आतांच म्हजें थारोवन जालां आनी सैतान म्हाका जायते थिंगा तायणीन घालता. हांवें जें पातोक केलां पळय तें म्हाका पोत्तून पोत्तून उगडास कोत्ता. पोत्तून करचे खातीर म्हाका तो उत्साह दिता. हे ताणेन म्हाका जैत घेवंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? तुवें थारोवन जालां पळय तुजी जायतीं वर्सां जालीं न्हू. तूं एक बरे ओत्मीक भाशेन तूं जियेताय. सैतान अशा पोत्तून पोत्तून तो ताका ताणेन घालता जाल्यार तूं कितें कोत्ताय भयणी? कशें तरेन तूं सैतानाचें जैत घेता तुवें अशें ताका विचारता. त्या भयणीन ताका एक बरे अद्भुत रितीन ताका तो समाधान दिलो. जरी सैतान येवन म्हज्या काळजाच्या दाराचेर पळय तो मारीत आसा जाल्यार भितर येवपाची तरी तो कोशिश करता. जाल्यार हांव कितें करता तुका खबर आसा? जेजू, सोमया, तुजी गिरेस्तकाय पळय लुटच्या कोण तरी हिंगा येवन दाराचेर थिंगासोर मारीत आसा. वचोन दार उक्तें कर सोमया अशें हांव म्हणटा. जाल्यार सोर्वेस्पोर दार उक्तें करता. जाल्यार सैतान पळय ताका पळोवन, ओ तूं, भितर तूं आसाय, आतां हांव वयता हें म्हणोन सैतान थिंगा धांवता. सोमया, तुजी गिरेस्तकाय त्रासान आसा. कोण तरी भितर सरपाची कोशिश करता. हांव हे भाशेन सोर्वेस्पोराक सांगता. जाल्यार सोर्वेस्पोर ताका बरो तो जबाब दिता. कित्याक सोमी म्हज्या काळजान रावता. त्या पासत भिवपाची कसलीच गरज ना. म्हज्या भावा आनी भयणांनो, तूं आनी हांव व्हडतें मोल दिवन विकतीं घेतल्या. सोर्वेस्पोराची गिरेस्तकाय आमी. घर विकतें घेवंक जाय जाल्यार 50 लाख दिवचे पडटा. एक कार विकतें घेवंक जाय जाल्यार आमकां थिंगासोर 10 लाख दिवचे पडटा. मोटरसायकल विकती घेवंक जाय जाल्यार 1 लाख वा 50,000 थिंगा दिवचे पडटा. तुका आनी म्हाका विकतें घेवपाक सोर्वेस्पोराक कितें दिवचें पडलें जाणा? ताका आपल्याचो प्राणूच दिवचो पडलो. हाजो अर्थ म्हणल्यार तूं आनी हांव पळय एकदम मोलादीक. तुमकां पळय जी सैतानान विकतीं घेतलेली पळय तुमकां पळय ती विकतीं घेवच्याक आनी जेजू क्रिस्ताकूच थंयसोर गुलाम करचो पडलो. तूं कोण पळय चालतो मनीस न्हू.
तुजें आनी म्हाजें पळय बेश्टें थिंगासो बेश्टें मोल न्हय तें. तुका आनी म्हाका विकतें घेवच्याक सोर्वेस्पोराक आपल्याच्या एकल्याच पुताक बलिदान करचो पडलो अशें आमकां बायबल सांगता. न्हय पळय भांगारान, न्हय म्हूण तें रुप्यान आमकां थिंगा विकतीं घेवंक नान, पूण जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रोगता वरवीं आमकां सोडवण केला अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. ह्या पासत इश्टानो, आमी सारकी मारगायेची लोक, आमी सारके मोलादीक लोक, सारकी आमी मारगायेची, आमी सारकी मोलादीक, जाल्यार आमी कशें जिवंक जाय? आमी खेरीत भाशेन जिवंक जाय. चोत्राय धरून आमी जिवंक जाय. पवित्र काय आमी जिवंक जाय. हेंच सोर्वेस्पोर आशेता. त्या दिसा पासून सोर्वेस्पोरान हेंच आशेलां. आनी आयजूय सोर्वेस्पोर तेंच आशेता. म्हजी पोरजां पळय, म्हजी पळय जी गिरेस्तकाय आसा, तांणी ह्या पृथुमेचेर जिवंक जाय. कोरिंथकारांक बरयल्ले दुसरे चिटीन अवेस्पोर 10 आनी वोड 15 आमी कशें जिवंक जाय पळय ताचे विशीं बरयलां. दुसरे कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट अवेस्पोर 5 आनी वोड 10 जीं जिवीं आसा. हें एक उतर. जीं जिवीं आसा अशें बायबलान बरयलां. ताजो अर्थ तीं जिवीं आसा. येस, तुवें वायट दवरी नाकात. आयज हिंगासर कितलीं जिवीं आसात तें मातशें आत वयर काडात. जरी कोण आत वयर काडिना जाल्यार थिंगासर मातसो तांकां चिमटो काडून पळयात. जिवीं आसा वो गेलीं. हांव म्हणटा पळय जिवीं आसात मातशें आत वयर काडात. रायट, आतां मुखार सरया. जे जिवे आसा, जिव्या ते लोक, वय सगळे आतां आमी बरोबर ते वाजया. जे जिवे आसात, ह्या मुखार तुमच्या पासत जिये नाकात, पूण ताज्या खातीर. तो तांच्या खातीर मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. तांच्या पासत, त्याच पासत तो सगळ्यां खातीर मेलो पळय ते जिव्या पासत. म्हणल्यार ते आतां ह्या मुखार आपल्या पासत ना जिवोचे, पूण तेज्या पासत तो तांच्या पासत मेलो आनी परतून जिवो जालो. ह्या मुखार पळय ते आपल्या पासत जिवोचे न्हू, पूण ताज्या पासत जो तांच्या पासत मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. सोर्वेस्पोराचेर बावार धरून ताचे लागीं आयले जो मरण परतून जिवोन जालो. जेजू क्रिस्तान जेन्ना खुर्साचेर आपलो प्राण तागलो पळय ताचो उद्देश कितें तुमी जाणाव? की तूं आनी हांव ताजे पासत जियेतले त्या पासत. तूं आनी हांव ताजे पासत जियेतली म्हणून ताणें तो बावार धरलो. त्या पासत ताणें आपल्याचो प्राण दिलो. खुर्साचेर जेजू क्रिस्त मेलो पळय तेन्ना ताणें एकूच तें काम केलें. तुका आनी म्हाका आपल्याचे अमोलीक रोगता वरवीं सोडयली. मोल दिवन ताणें फारीक केला. आतां तूं तुजी गिरेस्तकाय न्हू अशें म्हूण नाका, म्हाका जाय तें. हें म्हजी गोठाय, म्हजें जिवीत, म्हजें सोबीतकाय, म्हजे पयशे. हांव म्हाका जाय तशें करतलों. तुज्यान तुका जाय तशें करूंक जायना. तुका सोर्वेस्पोरान मोल दिवन सोडयला. कृपा करून ध्यान दिया, तुमी तुमची प्रॉपर्टी न्हू. सोर्वेस्पोरान आमकां विकती घेतला. जाल्यार म्हजो प्रश्न हो, तुवें तो मोबायल विकतो घेतला जाल्यार तूं म्हाका उजार करून दितलो काय? एकदम अवघड जातलें न्हू. तो मोबायल फोन म्हणल्यारच पुरो. तुमी अद्भुत रितीन ते सजमले. गोवांक तुमी विचारात कितले पळय बायलांक पळय ते आपल्याचो सेलफोनाक हात लावंक दितात. भयणानो, तुमीच सांगात, तुमचे घोव तांचे फोनाक हात लावन तुका दिता? म्हाजो फोन तुका कित्याक जाय? भावानो, तुमचें कितें? तुजी बायल चुकीन पासून तुज्या त्या फोनाचेर हॅलो तुमी विचारतले न्हू, हात कित्याक लायता, कितें जालें? अशेंच न्हू, फोनाचेर तूं हात पासून दवरनाकाय, ताका हात पासून लायनाकाय. भुरगीं उजार कोत्ता पळय तो फोन, जरी तर आवय बापूय हात लायत, मामी तूं म्हाज्या फोनाक कित्याक हात लायताय? म्हज्या फोनाचेर तुजें कितें काम? ही आमची आयची पिढी. डॅडी म्हज्या फोनाक कित्याक घेवन आसा? डॅडीक कितें काम म्हज्या फोनाचा? ही आमची आयची परिस्थिती. म्हाजो फोन, बेकार फोन, म्हजो फोन. घोव म्हणटा म्हाजो फोन, बायल म्हणटा तो म्हाजो फोन. ताका हात पासून लावंक दिना. जाल्यार तूं मातशें आयक, सोर्वेस्पोर तुका आनी म्हाका अशें तो म्हणटा, तुमी म्हजीं. तुमी जाल्यार ती म्हजींच. तुमचो तुमच्या फोनाचेर इतलो अधिकार आसा जाल्यार तुमी म्हाका सांगा, सेवाचो तुमचो कितलो अधिकार आसतलो? 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 तुमी तें विकतें घेतला जाल्यार ह्या फोनाचेर तुमी इतलो अधिकार दाखयतात. जाल्यार खुर्साचेर पळय ताणें आपल्याचें रोगत व्हांवन आपल्याचो प्राण दिवन तुका आनी म्हाका ताणें विकतो घेतला. ताजो तुजेर आनी म्हजेर कितलो अधिकार आसोंक जाय आसलो? जाल्यार तुमी मातशें चिंतून पळयात. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, आमची कूड सोर्वेस्पोराचें मंदीर. तुमी आतां तुमचीच न्हय, तुमकां जाल्यार थिंगासर एक मोल दिवन इकतें घेतल्या.
हांव आनी तुमी आतां आमी आमची गिरेस्त न्हू. ताजी इच्छे प्रमाणे जियोवपाक ताणें आमकां विकतीं घेतल्यात. ताणें आपल्याचें मोल फारीक केलें आसा. मोल दिवन विकतीं घेतला ताचो अर्थ कितें? तुमी थिंगासोर इफेनान वयचे न्हू. इफेनान तुमी लासों उपकारना म्हणून. आनी सासणाचे सासणाक थिंगासोर रोडप, दांत किणण्यावप थिंगासोर तशें जावचें न्हू. नाश जावचे उपकारना म्हणून देवान आमकां आपल्याच्या अमोलीक रोगतान आमकां विकतीं घेतल्या. म्हजी इच्छा अशें तुमी म्हणटा, म्हजें जिवीत अशें तुमी म्हणटा, हें म्हजें तोंडणेपण अशें म्हणटात. म्हजी सोबीतकाय अशें म्हणटा, हे म्हजे पयशे अशें म्हणटात. मातशें चोत्राय दोन तुमी आयकात. कोणूय मनीस जावन तो आपल्याचोच न्हू. दरेक मनीस पळय तो देवाची प्रॉपर्टी. तुमी म्हाका सांगात, ही भुमी कोणाची ही भुमी जावन आसा? सोर्वेस्पोराची. रोसला पळय त्या सोर्वेस्पोराची. सोर्वेस्पोरान म्हटलां, सगळेंच तें म्हजें. ही प्रितूम आनी प्रितुमेचेर जे वस्तू आसा पळय ते सगळे कोणाचे? तुमी म्हाका सांगात. सोर्वेस्पोराची. तुमी आनी आमी कोण? सोर्वेस्पोराच्या हातीची रोचना. जरी तो तुमी पेन केला पळय जाल्यार तो पेन कशें उजार करूंक जाय तेच भाशेन तें चलतलें. जो फोन तुवें तयार केला पळय तो तुवें केला त्या प्रमाणे तो चलता. माती घेवन पळय तो कुमार तेका पळय आपल्याच्या हातान तो आकार दिता, आपल्याक जाय ते भाशेन तो तयार करता. पेन घेवन तर कोण थिंगा बरयता, जरी ते कोंकणीन बरयला जाल्यार तेंकां ते कोंकणीन मागीर तें दिश्टी पडटा. इंग्लिशीन बरयता तें इंग्लिशीन दिश्टी पडटा. टेबल बरयता तें टेबल कशें दिसता. जशें बरयलां तशें दिसता. म्हजी इच्छा आतां तुमी चिंतात तें कोंकणीन बरोवचें आसा पूण तें थिंगासर इंग्लिशीन दिश्टी पडटा. हालो राव, आयक पेन. जरी हांव कोंकणीन बरयता, हांव कोंकणीन पळय थिंगा चीट बरयता जाल्यार तूं हिंगासर इंग्लिशीन कित्याक बरयता? म्हाका जाय तशें. पेनान अशें केन्ना म्हणलां काय? केन्नाच ना. पळय तें पेन तुवें विकतें घेतलां पळय तुका जाय त्या भाशेन तें थिंगासर बरयतलें. जरी पळय तूं खंयची तरी वस्त घेता पळय ती वस्त तूं दोत्ता पळय तुजे इच्छे प्रमाणे ती दोत्ता. सोर्वेस्पोरान तुका आनी म्हाका रोचला पळय आनी तूं आशेता पळय आमी ताजे भाशेन जिवप म्हणल्यार हें सारकें रोंग काय? हें मातशें चिंतून पळय. तुजी नदर पळय कितें ती? ताणें ती व्हडती आशा धरून आपल्याचे मोलादीक रोगो दिवन आपल्याचे प्राणाचो पळय ताणें थिंगासर बलिदान दिवन ताणें आमचें मोल फारीक केलें आनी ताजे उपरांतूय आमी आयकना ताजें कितें अर्थ? ताजेर पळय आमी थिंगासर ध्यान पसून दिनाय कितें? आनी ताजो पळय आमी मुखामोल करिना पसून कितें? मातशें तुमी चिंतून पळयात. म्हाका सुणीं आवडेचीं. सुण्या कडल्यान हांव जायतें शिकोवन शिकता. तो सुणो पळय कितलो पसून तो रागीश जावं. तो एक भिरांकूळ सुणो आसूं येता. थोडे असले आसतात ते पिजन उडयता पळय तसलीं सुणीं तीं. जर्मन शेपर्ड आसूंक येता, रॉट वायलर आसूंक येता, ओ डोबरमॅन थिंगासर तो आसूंक जाता. आमचेशी अशें जायतीं सुणीं आसात. आतां तुमी मातशें ध्यान दियात. जरी तुवें त्या सुण्याक जेवण दिलां जाल्यार तो केन्नाच तुज्या विरोध वचपाची हिम्मत करचो ना. ताजें ध्यान तो दिना जाल्यारूय तूं तो विरोध करचो ना. कांय कारण नासतना तूं ताका बडी घेवन तो मारीत जाल्यार तूं म्हाका कित्याक मारता अशें तो पळयतलो. हांवें कितें थिंगा चुकयलां? हांवें कांयच चुकोवंक ना. कांयच कारण नासतना हांगासर कितें? हांवें कोणाकूच घास मारूंक ना, कोणाकूच थिंगासर कांयच करूंक ना. सुण्यान थिंगासर कांयच चूक करूंक ना. आनी तूं त्या सुण्याक घेताय न्ही आनी थिंगा तूं बडयेन मारताय. त्या सुण्याक तूं त्या भाशेन मारशी जाल्यार तो उगी वचोन एका कोणशान वचोन तो उगी रावता. आनी तो तर उबो रावत जाल्यार आमी ताज्या मुखार उबे रावतले? ना, तशें घडचें ना. मारल्यारूय मार खाता. तो ताजे विरुद्ध वयचो ना, ताजे पत्तो वचचो ना. कित्याक तें? तो ताजो मालीक. कोण तो? म्हजो मालीक. म्हाका ताणें विकतो घेतला. मारपाचो अधिकार आसा, सांबाळपाचो अधिकार आसा, ताका तो अधिकार आसा. भुरग्यांक मातशें तुमी मारून पळयात. तांचे तुमी बोब मारात. तांकां मातशें व्हडल्यान सांगात. तुमच्या विरुद्ध ते उबे रावतलीं. जरी तुमी तांकां देंगशे घालीत तुमचे विरुद्ध येतले. कितें जालां मामी? तुजें गाणें शांत जालें? बास. डॅडी, तूं म्हाका कितें बेकडायताय? असली आयज परिस्थिती. पालोवन पोसून थिंगासर तांकां आतां आवय बापायचेर थिंगासर तीं आतां हात उखलपाक तोशे येता थिंगासर मारूंक. असलीं भुरगीं. आनी मातशें मुखार वचोन मातशें तर बोब मारीत जाल्यार अशें म्हणशी जाल्यार हांव घरा येवचो ना. अशें म्हणत जाल्यार हांव थिंगासर कांयच करचो ना. तुजें तोंड पसून हांव पळयचो ना. असले आमी परिस्थितीन पडल्यान. आनी मातशें मुखार गेल्यार आनी एक पावटी तरी आवय आनी बापूय पूत पळय कितें तरी वायट करता आनी त्या पासत थिंगासर हात उखलीत जाल्यार कित्याक? कित्याक तूं हात उखलताय? तूं मारीत जाल्यार हांव कितें सकला पडटलो का? हें सगलें कितें? सुणें तरी मातशें देखता. आयज तुमकां पळय जितलो विश्वास आसा पळय ते बुताचेर आनी दुयेचेर हें कितलें वेळ खरेंच म्हणून वायट जालां. आनी असले परिस्थितीर आमी देवाची भुरगीं म्हणटा हें खरेंच कितलें वायट जालां. सुणें,
ताका पळय जेवण दिता पळय ताच्या मालक्याक पळय ताणें जें पोट भरून ताका कोण जेवण दिता तो आपल्या दुनयाचेर पळय तो केन्ना हमलो करिना मोरो पर्यंत जी चूक नासतना तरी ताका मारी जाल्यार तो कांयच करिना. ह्या कोनशाक त्या कोनशाक वचून थिंगासर तो लिपोंक वयता आपल्याचे आड जोडूंक सोदता पूण तूंच तो पळय जें ताका मारला पळय तुज्या मारल्या उपरांत अशें ताका पळय आरे लॉज नासलेल्या मोरो पर्यंत म्हाका इतलो मारतलो आतां तूं सिटी कित्याक मारताय आतां पर्यंत तूं म्हाका मारतलो आतां तुका अशें कोत्ताय विचारपाचें कांय चान्सूच ना. आतां पर्यंत तूं ताका मारीत आसलोय त्या उपरांत ह्या भाशेन तूं ताका आपय मागीर सगळें विसरोन शेंपडी हालोवन थिंगासर आमचेर बीन उडी मारता हें कितें कितलें बरें न्हू. दोनयाक मारपाचो अधिकार आसा मोगान आपोवपाचो पासून अधिकार आसा. मोगान आपयत जाल्यार थिंगा वचपाचें म्हजें कर्तव्य आनी मातशें मारीत जाल्यार पासून हांवें थिंगा उगी रावचो. असली परिस्थिती आसता अजाप दिसता पळय असली सुण्यांक जेन्ना आमी पळयता चालते भाशेन हांव भावांक अशें सांगता तुमी एक सुणे पोसचे कित्याक ते आमकां जायतीं लिसांवां शिकयतात. म्हजी जबाबदारी तो म्हाका उगडास दित आसता. म्हाज्या दुनया सांगाता पळय कसो वेव्हार करचो पळय तो म्हाका सांगता. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो तुमी सर्वेस्पराची तुमी गिरेस्तकाय पत्ते वेव्हार करपाचे तुमकां हक्क ना. सुण्यांक आमी 2,000 5,000 वा 10,000 रुपया दिवन वा तांचें जें ब्रीड आसा पळय ताचे प्रमाणे आमी ते विकते घेता. पण तुका आनी म्हाका पळय सर्वेस्पण कसो विकतो घेतलो खबर आसा आपल्याच्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक त्या वर्त्या पुताक आपल्याच्या एकल्याच मालगड्या पुताक ताका थिंगासर मरणांक सोंपप म्हणल्यार तें तितलें सोंपें नासलोलें. चालतें म्हटल्यार थिंगासर तसलें फारीकपण थिंगासर तें दिवंक ना. एका दिसा एक मनीस खंयच्या तरी एका प्रांतान गेलो. तो बिझनस थिंगा करतालो ताजे लागीं एक मनीस इमानदारीन काम करतालो. स्वतान पळय काम करतालो पळय त्या एका मनशाक तो पळय कितें तें खरें आसा पळय तें थिंगा स्वत आसा पळय तो ताका सांगतालो. ताका तो अशें सांगतालो तुका खबर आसा स्वर्ग राज्य वय तें खबर आसा स्वर्ग आनी इफेन आसा तें म्हाका खबर आसा. स्वर्गार कोण वयतलो तेच वयतले जे पवित्र लोक आसात जे कोणें पातक करूं ना पळय ते वयतले. आमी पातक नासतना ना न्हू आमची परिस्थिती कितें आसा पळय आमी जे पातक केला पळय त्या पासत आमी ही वचून ती वयतली जंय वचोंक जाय पळय थिंगा वचचें पडटलें अशें तो म्हणटालो. जाल्यार तो दोनूय ताका म्हणटालो ते तशें न्हय तें कोणाकूच इफेनान वचपाची थंयसर गरज ना. अशें कित्याक पळय आमी जें सगळें पळय पातक केला पळय तेका पासत सर्वेस्परूत स्वर्गार सावन तो देंवन ह्या संवसारान आयलो. तुवें हांवें आनी सगळ्यान आमी पळय जें केलां आमच्या पातकांक लागून सोजा ताणें भोगली. आमी जें फारीकपण दिवंक जाय पळय तें सगळें फारीकपण ताणें दिलें. तुवें आनी हांवें तो स्वर्गार वचोंक जाय आमी कांयच करपाची गरज ना. ताणें तें आमकां फुक्यांचें पळय थिंगासर आपल्याचे अनुग्रह दिवन आमकां स्वर्गार वचपाचें भाग्य दिलां तितलेंच पुरो. मातशें ओगी राव सर कसलेंच काम करनासतना आमकां स्वर्गार वचोंक तें अशें कशें जातलें. आमी पवित्र काम करनासतना ताका आमी मानून घेतले म्हणून हें अशें कशें जावंक येता. हीच जावन आसा सर्वेस्पराची कृपा. सर्वेस्पराच्या राज्यान भितर सरच्याक सर्वेस्पर आमच्या लागीं कांयच सोदिना तो आमच्या लागीं कांयच मागिना. ताच्या पुता जेजू क्रिस्तान पळय तो आपल्याचो सॅक्रिफायस दिला पळय ताचेर विश्वास करपा हें तो आवडटा. तुवें भावार दवरल्या पळय तितलेंच थिंगा पुरो. तो तुका स्वर्गीच्या राज्यान भितर तो घेतलो. तूं म्हणटा आमी कांयच करपाचें ना. ना कांय दिनासतना कांयच करिनासतना तूं अशें म्हणटाय आमकां स्वर्गीय राज्यात तो कित्याक व्हरतलो. तूं मातशें ओगी राव सर तुजी थियरी पळय हांव मानून घेना अशें तो म्हणटालो. आनी थोडे वेल्या उपरांत पळय आपलो तो बिझनस बंद करून तो दोनी वयतालो. तो मालीक पळय आपल्या सांगाता काम करतालो पळय ताचे सांगातान जायतो मोगान तो तेजे लागीं वावर करतालो. आतां तो वेता आसतना ताजो पळय तो काम करपी आसलो पळय त्या मनशान अशें म्हटलें सर हांव तुका लागून काम करता पळय हांव तुजो एक नोकर म्हणून त्या भाशेन तुवें केन्ना वेव्हार करूंक ना. परत्या मोगान जायत्या सोंसणीकायेन जायत्या मोगान तूं म्हाज्या बरोबर वागताय. तुजो असलो मालीक तुजे असले मालिका बरोबर हांवें जायतीं वर्सां आतां काम केलां. हें म्हजें एक व्हडलें भाग सर. तूं आतां हांगासर वेताय तुजें मोग पळय तुवें तें म्हाका बरें दाखयलाय त्या पासत हांवें थिंगा कितें करचें तूं सांग. म्हजे लागीं धाकटुलीशी मुदी आसा ही हांव तुका दिवंक सोदतां. म्हजो उगडास कर आनी ही तूं तुजे लागीं दवर. अशें म्हणून पळय ताजे लागीं ती मुदी आसली ती आपल्या मालक्याक दिवपाची कोशीश केली. त्या दोनयांत पळय तें मानून घेवंक ना. ओय गरीब मनीस तो काम करपी मनीस तूं आतां इतले हे म्हारगायची मुदी तूं म्हाका दिवंक सोदताय. तूं हें कितें म्हणटाय तूं म्हाका सांग ताजें मोल कितलें तें. हांव तुका तें दितां. ना 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 सर ह्या मुदयेची म्हाका कसलें मोल नाका सर.
तूं हें कितें म्हणटा ही 4 ग्राम 5 ग्राम वो 8 ग्राम ते जें कितलें आसा तूं म्हाका सांग. ताजे कितले पयशे आसा ते सगळे पयशे हांव तुका दितां. जावं ते 5,000 10,000 15,000 20,000 हांव तुका तें दितां. हे घे तूं आतां सांगता वो सांगना पूण हे 20,000 तूं मातशें दवर. अशें म्हणून पळय तेन्ना ते 20,000 पळय त्या नोकराच्या हातीन दवरले ताणें तें मानून घेवंक ना. सर कृपा करून हे मुदयेचो तूं वालो लायना काय प्लीज सर. हें कितें धाकटुलीशी मुदी दिला आनी म्हाका सांगता पळय तूं ताजें थिंगासोर मोल फारीक करना काय. 20,000 रुपया ना सर ताजें मोल दिना काय. एकदम मोलादीक सर. ताजें पळय फारीकपण तुका दिवंक जावचें ना. ह्या पळय मुदयेचें मोल आसा पळय तुका फारीक करूंक जावचें तें चड म्हारग. त्या दोनयांक सोजमोंक ना. म्हज्या हातान पळय ही भांगराची मुदी दिला आनी म्हाका सांगता पळय ती चड म्हारग आनी म्हाज्यान ती तिका मोल फारीक करूंक जायना. तेन्ना त्या नोकरान ताका अशें म्हणलें सर म्हाजो एकलोच मालगोडो पूत आसलो सर. म्हणल्यार तो म्हाजो सारको जीव आसलो. ताजे पासत हांव कितेंय करूंक तयार आसलो. एका दिसा जेन्ना तो एका न्हंये कडेन तो गेलो ताच्या हातांतल्यान पळय ते निसरोन ही मुदी तितून पडली. ही मुदी पळय ताका मोगान दिलेली सर. आनी ही जी मुदी पळय तेन्ना थिंगासोर पडली तेन्ना बापायन दिला ही मुदी पळय ती धरपाची तो कोशिश कोत्तालो. म्हाजो पूत त्या न्हंयेन पडलो. ताणें पळय ती मुदी तर दवरली पूण ताजे जीव पळय ताका ताणें तो साल्वार करूंक ना. तूं हे मुदयेचें पळय मोल फारीक करूंक सोदता पूण तूं ताजें मोल फारीक करूंक जावचें ना. अशें कित्याक. कित्याक हे जावन आसा म्हज्या पुताचे प्राण. एकदम मोलादीक. म्हज्या पुताचो पळय जो प्राण आसा पळय ताजें मोल तूं लायना काय सर. जशें आसा पळय तशेंच तो तूं मानून घे जाल्यार तेंच ताजें तें मोल प्लीज सर. हे मुदयेचें मोल तूं लायना काय. हें सांगता पळय तें आयकोन मालकान म्हणलें आरे होच विशय हांव तुका कितलीं वर्सां जालीं सोजमायतालो. जेन्ना तूं आनी हांव पळय निसरत आसले पळय थिंगासोर जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारान येवन आपल्याची ताणें थिंगासोर जीव दिलो. ताणें पळय आपल्याचो जीव दिलो आनी त्या जेजूची तूं किंमत लायतो तूं अशें म्हणटाय. फुक्यानूच तरी तो तूं ताका मानून घेवशी बापाक थिंगासोर आनंद मेवतलो. जाल्यार आयज म्हज्या भावा आनी भयणानो जेजू क्रिस्तान पळय जें बलिदान दिल्लें आसा ताका पळय ताजें आमी मोल फारीक करप म्हणल्यार तें चान्सूच ना. जें कितें पळय आमी करता पळय ताणें पळय जो त्याग केला पळय ताणें पळय जो बलिदान दिला जिवीतभर आमी रीणकारी. ताजी रीणकारी जावन आमकां ताका जाय त्या भाशेन करप हेंच तर सर्वेस्पर आमचे लागीं आवडटा. आमी पळय जियेता पळय ताज्या उपरांत म्हणल्यार तूं आनी हांव आमी आमच्याच पासत न्हय. म्हणल्यार ताजे पासत जो मरण परतून जिवंत जालो त्या जेजू क्रिस्ता पासत आमी जियोची ताचेर भावार दवरून ताणें आपल्याचो प्राण दिलो. कितलो व्हड तो भावार तुमी सांगात. तूं आनी हांव ताजे पासत जियेतलो हो ताणें भावार दवरलो. तूं आनी हांव पळय ताजे भाशेन जियेतले हो ताणें भावार दवरलो. तूं आनी हांव पळय ताजे भाशेन भावार दवरतले हेंच ताणें भावार दवरलो. तुका आनी म्हाका कुशीन काडून पातकान सावन पयस केला. ह्या संवसारान एक उजवाड कसो जियेतले म्हणून अशें विस्वास ठेवलो. हांव आनी तूं पळय ह्या लोकांक लागून पळय एक थिंगासोर मार्गदर्शक एक उदाहरणाच्या रुपान जियेतली म्हणून ताणें विश्वास ठेवलो. असल्या खेरीत रुपान भावार्थान जियेता पळय तसलीं आमी संवसारा बरोबर एक जायत पातकां बरोबर एक जायत ह्या संवसारा बरोबर एक जायत. सर्वेस्पराक कितलो दूख जातली कितली ताका खोंत भोगतली. फाटल्या काळांनी वो फाटल्या वर्सांनी तुमी सर्वेस्पराक दूख दिल्या. अशें जिवीत तुमी जियेल्या आसतलीं. एजरा ताणें पळोवंक ना ताणें आयकलां. थंयसरली पोरजां पळय बेकार आनी पातकी कामां करतात तांचे विशीं ताणें आयकलें. तेन्ना तो खूब रडलो. आयकोन पळय तो तेन्ना रडलो पळय ताच्या दोळ्यांतलीं पळय जीं दुकां येयलीं तीं. जाल्यार पळयात सर्वेस्पर कितलो दुखी आसा तुमी चिंतात. आयज ते तुमी करतात पळय ते सर्वेस्पर पळयतात तो आनंदीत आसा ओ तो थिंगासोर रडटा. आनी जरी तर तो रडटा जाल्यार आपल्या प्राणाकीन तुजो मोग सुबेज करता पळय ताका तूं रडयतात तुका कितें मेवतलें. आपल्या प्राणाकीन तुजो सुबेज मोग केला पळय ताका तूं आनंदीत करीत जाल्यार ह्या संवसारान पळय तुजें थिंगासोर सगळ्यांकीन उत्तम असलें जिवीत व्हडविकाय तुका मेवतली. जे भावार दवरतात पळय म्हजें सांगता तुमी मागणें करात. तूंच आमचो बाप. तुज्या प्राणाकीन चड मोग करपाक तूं तसलो पापूय. आमी आमच्याच हातान तुका दूख दी जाल्यार आमकां कितें मेवतलें थिंगा बापा. सैतान आपल्याचे दोळे सारके उक्ते करून पळयता. आमचें जिवीत त्याच भाशेन तो सारकें पिंजरून उडोवंक सोदता. ह्या पासत आयच्या दिसा आमी मागण्यांनी हिंगा एक जाता. आमच्या सांगाता मागण्यांत जुळल्या पळय दर एक मनशांक आनी एक पावट तुज्या रोगतान आमकां धुवन तूं शुद्ध कर. आमी तुजी गिरेस्तकाय आमी तुजीच गिरेस्तकाय म्हूण वेंचून काडला असलो समाज त्या पासत
ते जाणा जावन मानून घेवन आनी ते भाशेन जियोंक आयज सावनूच पवित्रपणान जियोंक पवित्रपणान थिंगासोर जियोंक बेसांवाचें जिवीत घराचे भितर आनी घराचे भायर आनंद कोत्ता तसलें जिवीत त्या 4 वण्टी भितर आनी त्या 4 वण्टीचे भायर तुका महिमा दिता तसलें जिवीत तूं आमचेर कृपा कोर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें कोत्ता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.